तर तुझे ऐकूं काशेता सुम्या तुका घेव कवलालेता वेदीस शियेव तुझ्या जेवणात भाग घेता सुम्या तुझे थंय हांव एक करता नमान सुम्या नमान तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका नमान सुम्या नमान तुका जेवणाक तुझ्या मुगल बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या इतराच्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकळ असो दुसरो आयतार आज आमी आचरण करता आसतना एक तर असो आयतार म्हूण आज आपयत आसतना एकवटाची मनशां जावन सोम्याक साक्ष दिवंक हेची देवस्तुती आमकां उलो दिता. ह्या दिशेन मेटां घडोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार अर्गां सान मिस बडयता अम्रोज लेतिशा दांतीस कार्मेल वाडो तशेंच अर्गां सावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात डिलिशिया वास आनी फ्रॉयड डायस मिलर मायवाडो तांचे हृदयबसोद विशेष करून मागता आसतना देवादेन सिरिल डिकोस्ता जत्म्या मिसेता लुसी डिकोस्ता कार्मेल वाडो तांचे हृदयबसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो आज आमी मंगळूर दिवसीचें क्रिस्ती एकवटाचो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती तशेंच जागतीक क्रिस्ती एकवटाचो संदेश आमी एकवटाची हातेरां जावंक आपोवणें दितात. देवाच्या आपोवण्या विणें मिसांव ना आनी मिसांव वावरा विणें एकवट रुता करूंक जायना. एकवटा सवें मात्र आमी संवसारार एका निजा देवाक करी साक्ष दिवयेत. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळ्यांनी सांगाता येवंक देव आज आमकां आपयत आसता. तसो एकवट वेगवेगळ्या सभां मदें आसूं म्हूण हे देवस्तुती वेळी देवा लागीं मागया. एकवट देवाचें आजारपण दाखयता, एकवट मोग वाडयता, एकवट बरें करता, एकवट सर्गाक आनी संवसाराक संतोश हाडटा. असलो एकवट मनशां मदें असलो एकवट समाजींत असलो एकवट धार्मीक संगतींत आसूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या दिशेन मेटां घडोवंक ह्या दिशेन आमची प्रार्थना उबारूंक देवाचो आदार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार मागें. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ खालस समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळा जेजू तुजे उतर आमकां एकवटान रावोवंक आपोवणें दिता. कशें हांव आनी बाप एक तशें तुमी एक जायसे म्हूण थंय म्हणलें आसाय. पूण आमचो स्वार्थ आमचो मोसर आमची सिद्ध थोडेपटी एकवटाक तें विरोध केल्लें आसा. ह्या मुखांत तुका दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चातापन बक्षाने मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा
आमचेर तुजी काकूट दाखय. मोग आनी मैपास एकवटाची वरते हातेर आमी मोग दाखोवंक सुकल्या मैपासां रावोवंकू आमी चलवल्या. ह्या मुखांत्र एकवटाची मनशां जावं गुणाव सोम्या बक्षणे मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूट दाखय. तुम्ही म्हणे बापा ते समेस्त एक साव म्हण तुवें सर्व संवसारा पासून मागलें. पूण मनीस एकवटान जीव सुकलो स्वार्थी जालो तुजें उतर आयकना जालो. आमी त्या वर्गान मेळ्ळ्या सोम्या पश्चातापून बक्षणे मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूट दाखय. भगवान देवाची काकूट आमी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची फातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका बिनवासता तुझ्या तो वैभवा पास आमी तुका वखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सोबी एकलो तो ईश्वर एकलो तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया एक बोर्डोळे तापय आमच्या घर संगतीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या पवित्र सभेच्या एकवट्या खातीर विशेष करून मागे. सर्व पदवेदार ससनाच्या मोव मोगाळ देवा आमच्या बापा सर्ग आनी संवसारातून चलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती तुजो एकवट आमकां सदांच फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला जाकोबाक
ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसप्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी चळवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हांवें तुजी खुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाटां पळयतलो. ताणें मुजेर भागवून दिश्ट घाली म्हज्या उल्या कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचें कीर्तन तें. आपले तुझी खुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. यज्ञांनी भेटोवन तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश पर्यार बलयो तुवें मागूंक नाय. तेदना आपले हांवें मुळ्ळे हांवें. आपले तुझी खुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूं हांवें सर्वेस्परा. सांब पावलून कोरिनकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्तचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक, म्हणजे जेजू सभे पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवातांनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनयाचे नांव उलो मारतल्यान सगळ्या सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यात तांकां बरोवचें. देवा, आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. शब्द मनीसालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक ताणें दिले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. दुसऱ्या दिसा
आपणा सोसियेतेल्या जेजूक पळयवन जुवान म्हणे पळया देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हजे उपरांत येता एकलो तूं म्हजें आदीं आसलेलें जाल्ल्यान तूं म्हजें प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें अचेस विशांत तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार सर्गींतावन देवलोलो आनी तेजे वयर रावलोलो हांवें देखलो तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो पूण जाचेर पवित्र आत्मा देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तस्सो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें तें देखलें तें हांवें देखलें आनी होसो देवाचो पोत म्हूण हांव साक्ष दितां देवाचें उतर वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भक्तिकानो एक तर असो आयतार एकवट असो आयतार म्हणून आस आमी आपयता आसतना एकवट म्हळ्यार कितें एकवट म्हळ्यार कितें एकवट म्हळ्यार तो एक तुटोनातलो बांद एकवट म्हळ्यार तुटोनातलो बांद देखून व्हंकल न्हवरो रेस्पेराक आयतीन जाताना तुमी लग्नाचो एकवट जोडोवंक खुशी व्हरतात तर तुमचो उजवो हात धरात आनी देवा हुजीर ताजे पुवी सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात तुमी एकवट जोडूंक खुशी व्हरतात जाल्यार एकवट म्हळ्यार तो एका मोगाचो बांद तुटोंक नजो जाल्लो तो बांद आनी तो एकवट कुटुंबा जिवितांत मात्र न्ही तो एकवट धार्मीक जिवितांत तो एकवट सामाजीक जिवितांतय भोव गरजेचो म्हणलें सत हेच्या सुवातेंत देवाचें उतर आमकां दिता एकवट जोडीचे जाल्यार कितें करी सई एकवट जोडीचे जाल्यार कितें करी सई एकवट जोडीचे जाल्यार कुशेक कल्तीमान घालीचे कुशेक कल्तीमान घालीचे जाल्यार थंयसर मोग आसाचे आनी मोग आसा जाल्यार थंयसर कल्तेपण आसा सादेपण आसा बळेपण आसा कित्याक मोग सोसणीक मोग मोसर करिना राग मनान दवरिना आपकार मोतीन चिंतिना सत जिखल्लें पळोवन संतोश पावता मोग सगळें सोसून व्हरता मोग बक्षिता मोग केदेंक सरना आनी वो मोग आसा जाल्यार थंयसर एकवट आसा तो लग्ना जिवितांत तो कुटुंबा जिवितांत सामाजीक जिवितांत वा धार्मीक जिवितांतय अशें आसा पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज पवित्र सभा एकतार असो आयतार संभ्रमता कित्याक पळया पवित्र सभा सोम्याच्या पुनर्जिवनपणाच्या त्या भावार्थाचेर पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या सक्तेचेर त्या पवित्र आत्म्याच्या बळाचेर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांचेर बांदून हाडलेली पवित्र सभा पेंतेकोस्ता दिसा वयगी आनी एक पवित्र सभा एक देव एक भावार्थ आनी एक पवित्र सभा वयगी आसले आनी ह्या पवित्र सभेचो पयलो पापसाहेब पेद्रू आसलो ताच्या उपरांत पवित्र सभा विस्तारून गेली 2026व्या वर्सा आमी पावल्या आज पवित्र सभेंत पळोवंक गेल्यार जायते वांटे फांटे जाल्यात की ना जाल्यात
मेन स्ट्रीम चर्चेस म्हण आसात, मेन स्ट्रीम चर्चेस प्रवाद्या अपोस्तलांनी धर्मदूतांनी उसारलेलो परगट केल्लो भावार्थ एक मेन स्ट्रीम चर्चेस म्हणटा आमी. कळ्ळें गी? त्यो आसात कातोलीक पुलीस सभा, ताजे उपरांत प्रोटेस्टंट म्हणटा आमी, CSI चर्चेस ऑफ साऊथ इंडिया म्हणटा, जॅकोबाइट्स आसात, जॅकोबाइट्स, ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव आसात, मेथडिस्ट आसात, अँग्लिकन आसात. हे पुरा पवित्र सभेच्या मेन स्ट्रीम मलगड्या पवित्र सभातावन देवन आयलेले हे सगळे पवित्र सभा, ताका पवित्र सभा म्हणटात. कळ्ळें गी? अँग्लिकन चर्च, मेथडिस्ट चर्च, प्रोटेस्टंट CSI चर्च, जॅकोबाइट्स, ऑर्थोडॉक्स, सिरियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, हे पुरा मेन स्ट्रीम चर्चेस. एक पटी उसारलेलो भावार्थ परतो न्हू उसारी म्हणना. ह्या इगर्ज माथ्या भायर दुसरे जायते पंगड आसात, सभा म्हणटात, सभा पंगड, सेक्ट आसात. सुमार अख्ख्या संवसारांत 45,000 45,000 वयर 5,500 वयर असल्यो सभा आसात. ताका न्यू लायफ, पेंटेकोस्टल, योहानाइन विटनेस, खाली मस्त नांवां आसा. हेवन चर्चेस, वर्ड ऑफ गॉड चर्च मस्त आसा. हांव नैरोबी गेल्लो, नैरोबी किन्या नैरोबी गेल्लो, थंयसर कितल्यो नमुन्याच्यो इगर्ज्यो आसात म्हणना, कितल्यो नमुन्याच्यो इगर्ज्यो. हर एका मनशाच्यो एक एक इगर्ज्यो आसात. 45,000 वयर एक पंगड आसात जाल्यार न्ही पयस सभा खंय पावल्या पूण तुटून गेल्या. हाका जायतीं कारणां आसात, जायतीं कारणां आसात, पळया जायतीं कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार धर्मदुतां भितरी जेजूच्या परगट मिसाव्याच्या काळार धर्मदूत 12 जाण आसले न्ही सीस, तांच्या मदें कोण वयलो कोण सकयलो म्हण थोडे पटी वाद विवाद जातालो की ना, जातालो की ना. हां, ह्या 12 जाणां पैकी कोण ओडलो, कोण निमाणो, कोण पयलो, कोण उपरांतलो. देखून जेबे देवाची बायल आयली जेजू लागीं, तुजे उजव्या कोण बसता, तुजे दाव्या कोण बसता, सांग म्हाका. पळया ते दाड जेजूच्याच काळार आसलें. जेजूच्या काळार हांव पयलो गी तूं पयलो, हांव व्हरतो गी तूं व्हरतो. कळ्ळें? थोडी फाटी आसता न्ही. आनी जेजून कितें म्हळें, कोण पळय पयलो जावं अपेक्षिता तो सगळ्यांचो गुलाम जावन निमाणो जावन दी. कोण पळय निमाणो जावंक आशेता तो पयलो जावन दी. पळया जेजून स्पश्ट सांगलां, ताकी दिल्या. आनी पळया जेजून ताकी दिल्या मात्र न्ही, ताणें सांगलां पळया तुमच्या पैकी कोण ल्हान जावंक आशेता, कोण कलतो जावंक आशेता, ताका वर्तो करतले. देखून थोडे पटी ह्या सिसा मदें इल्लेशें सामान आसलें पळोवन जेजून तांचे खातीर मागणें केलें. गो त्या तुमकां एकवटाचें मागणें, बापा ते समेस्त एक जावं. कशें हांव आनी तूं एक, ते तशें ते एक जावन आसूं. जो आमच्या वंजलांत आसा थंयसर एकवटा खातीर जेजून मागचें. ह्या 12 जाणांक एकवटी सांबाळ, तांकां विंगड करनाका, ते एकवटांत आसूं. आनी जेजू देखून जेजू म्हणटा दाखवालीची न्ही, जो आमच्या वंजलांत आयकता आमी, दाखवालीची तो उदाहरण दिता. दाखवालीचें कशें एक फांटो वाली थंय एकवटान आसता, तो येतेस्ट फळ दिवंक शकता. म्हजो बाप तोटा माली आनी हांव फांटो आनी म्हजें तें एकवटान रावता, तो येतेस्ट फळ दिता. पळया देखून पळया जेजू म्हणटा हांव बापा थंय एकवटान आसा, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा आनी तुमी येतेस्ट फळ दिवंक शकतल्यात. कशें एक वाली थंय फांटो एकवटान आसा आनी तो एकवटान आसलेलो फांटो कशें फळ दिता, तशें तुमी फळ दिवंक शकतल्यात. जर तर तुमी एकवटान नात, कातर घाल्लेल्या फांट्या परी तुमी जातल्यात,
सुकून वयतल्यात. देखून ह्या अपोस्तलां मदीं थोडे फावटी अशें आसलें. जेजू जिवान जावन गेलो, पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी अपोस्तल भरले, ताजे उपरांत जायती सुवाता परगट जाली. आमी पळयता तांचे मदीं थोडे फावटी पंगड जाले. थोडे पौलूचे, थोडे पेद्रोचे, थोडे सिलासाचे. थोडे म्हणाले आमी पौलूच्या पंगडाचे, थोडे म्हणाले पेद्रूच्या पंगडाचे, थोडे म्हणाले हांव सिलासाच्या पंगडाचे. देखून पौलू म्हणटा आमी एकामेका थंय भभाव, आमचे मदें पंगड नात. आमी एकाच मिस्तीक कुडीचे सांदे. आमची एकच मिस्तीक कोड ती जावन आसा क्रिस्त, स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून तूं पौलूसो, तूं पेद्रूसो म्हणूंक जायना. आमी सर्व एकाच कुडीचे सांदे. देखून पौलू कुडीचे निर्देशन दिता आनी म्हणटा एका कुडीक जायते विश्वे आसात. दोळे आसात, कान आसात, हात आसात, पाय आसात, तोंड आसा, सगळें आसा. पूण ते कोणा खातीर आसा? एकाच कुडी खातीर आसा, कुडी खातीर आसा. देखून आतां म्हणूंक जायना हांव कुडीचो सांदोनी म्हाका काम करूंक जायना. पांयान म्हणूंक जायना हांव कुडीचो सांदोनी म्हाका चलोवंक जायना. दोळ्यान म्हणूंक जायना हांव कुडीचो सांदोनी हांव पळयना म्हणूंक जायना. एक कूड जिवी दवरच्या खातीर सगळे सांदे एकवटान वावुरतात. तशें आमी सर्वांनी क्रिस्त म्हणली ती मिस्तीक कूड जिवी दवरच्या खातीर सगळ्यांनी वावरूंक जाय म्हणलें सत पौलून सांगलेलें आसा, सांगलेलें आसा. पूण कितें जाता, कितें जाता पळया, एकवटाक विरोध वेच्यो थोड्यो संगती आसात. स्वार्थ आसा पळय थोडे फावटी. हांवें सांगलें बरीत जायचें, हांवें सांगलें बरी जायचें, हांवें सांगलें बरी जायना जाल्यार हांव तुमच्या पक्षेक ना, तुमच्या पक्षेक ना, हांव तुमचे तोन भायर येता, भायर येता. देखून कोणी पळय काल जावंक तयार नात. स्वार्थी जाता. हांवें सांगलें जायचें, म्हजें उतर चल जाय, तुजे मुखार हांव बग्गोवंक तयार ना न्ही गी. तशें जाता जाता. अशेंच कुडीच्या सांद्या मदें, कुडीच्या सांद्या मदें अशेंच एक मनस्ताप उपजलो. कळ्ळें गी. कुडीचे सर्व सांदे पोटाच्या विरोध गेले. पोटा विरोध आपणे तांणी मोसर उसारलो. हात म्हणालो हांवें काम करचें, तें पुरा आरोवचें, पुरा करचें, तोंडाक पुरा दिवचें. तोंड म्हणालें हांवें साबण बरें करून गिळण पोटा धाडचें. पांय म्हणालें हांवें खंय पुरा त्या वताक फातरांतल्यान सोलोन पुरा वयचें आनी थंय वचून काम करूचें, तें पुरा करचें. आनी दोळे म्हणाले हांवें पुरा पळोवचें, बरें आंगी फाडागी पुरा पळोवचें. नाक म्हणालें ही कुसलांगी बरें आंगी फॉर्मोळागी म्हूण हांवें नाक फॉर्मोळ पळोवचो. आनी फायदो पुरा कोणाक? पोटाक. हें पोट मात गुम्मा वडत येता. आमी पुरा कश्ट करचे, आमी सुकोन येता, आमी चिरपुटून येता, पुरा आतां पोट मात घट्ट वय आसा बळ्या. देखून तांणी स्ट्रायक केलें एक दीस. स्ट्रायक केलें. आमी दोळे म्हणाले हांव पळोवंक पळयना. हात म्हणाले हांव कामूच करना. पांय म्हणाले हांव स्तब्ध जाता, कांय ना. जीब म्हणाले हांव रुसी पळयना. तोंड म्हणाले हांव हालोवंक गेला ना. दांत म्हणाले हांव साबंगी साबना. नाक म्हणाले पुरमळी काणयना. स्ट्रायकांचें रावले. सकाळ गेलो, दनपार गेलो. कळ्ळें गी. सांज जाली. सांज जाताना हात कांपोवंक सुरू जाले. हात म्हणाले म्हाका रावंक जायना, पांयान तो गम सुटलो. पांय म्हणाले हांव आतां उबें रावंक शकना, हांव आतां आड पडटां. दोळे म्हणाले म्हाका उक्ते करूंक जायना. कळ्ळें. सगळी कूड कांपोवंक लागली. सगळे विश्वे अस्कत जाले. देखून पांयान चलोवंक सुरू केलें, हातान मेळलेलें खाण सुरू केलें आनी तोंडा दिवंक सुरू केलें. परमळ खाण घेवन दांतान साबंक सुरू केलें, गिळूंक सुरू केलें. रापराप पोटाक गेले वस्तू. इल्ले वडान सगळां की बोड आयलें. पळया
कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, जर तर आमी हांवें मात काम करीचें ताणें बसून खावचें म्हळ्यार जायना. एक कुटुंबांत पळया बापायन म्हणूंक जायना हांवें घोळचें तुमी बसून खावचें, जाता म्हणूंक? हां, घोळून हाडल्यार पुरो गी? घोळून हाडल्यार पुरो पुरो गी? रिगाले म्हणटा पुरो म्हणटा घोळून हाडल्यार पावना. घोळून हाडलेलें कांयलेशें रांदीचें न्हय पळय की, कांयलें रांदीचें, कांयलें वाडीचें, उस्तूर धुवचें, घर झाडीचें, पुसीचें, दिसपडटें काम करीचें. तुवें घोळून हाडलें तें बांदून खंय बाथरूम बांदून वा गोदम बांदून दवरल्यार पुरो गी? बरता पोट बरो ना. घोळून हाडल्यार तर पावना. तूं इल्लेशें तें काम करतलें मनीस जायचें. तुवें रांदून दवरलें पुरो गी? खातली कोणी जायचें की ना? खातली जायचें. तशें म्हणटा आसतना सगळ्यांनी वावर केल्यार मात्र घर चलता, कुटुंब चलता. दादलो मनीस घोळून हाडटा, बायलेन रांदता आनी भुरगीं तांचे शिकतात, तांचें काम करतात. सगळें आदारसून सुदारसून गेल्यार मात्र कुटुंब न्ही. थोड्यान म्हणचे हांवें घोळून हाडचें न्ही, तुवें बसून खावचें म्हणच्या. तें जायना. बसून कोणी खायनात घरान. खंयची बायली बसून खायना. बसून खावंक जाता? म्हाका आपणे आतां दनपारां सज्जी की भाजी सज्जी न्ही, सकाळीं सज्जी की भाजी दनपारां चपाती भाजी अशें ऑर्डर केलें मेळटा? मेळना. करीचें. देखून पळया, सगळ्यांचो वावरो भोव गरजेचो, सगळ्यांचो पात्र भोव गरजेचो. देखून पोट मात रोडलें न्ही, सगळी विश्वे भोव गरजेचे. देखून पुवीस सभेन ती सगळी गरजेचें. एका फिरगेचेंत विकार मात गरजेचो, ताका पुरा सांबाळचें, ताका पुरा करीचें, ताका पुरा ना. विकार मात्र न्ही, विकार सांगता तुमी भोव गरजेचे. तुमी आसल्यार मात विकार न्ही गे, होय की न्ही? लोकनाथला कावना विकार, होय की न्ही? हांव मीस भेटयता, तुमी सगळां आसा तांकां. देखून तुमच्या खातीर हांवें आसचें. देखून तुमी भोव गरजेची, हरी एकली गरजेची. हांगासर कोणीय सणून घाल्ली ना. देवा मुखार आमी एका कुडीचे सांदे, मिस्ती कुडीचे सांदे, हांव आनी तुमी सगळीं गरजेची. पूण पळया, आमच्या एक कॉर्पोरेशन आसा म्हणजे चिंतया. कॉर्पोरेशन मुडापदरी पुरसभा आसा आनी मंगळूरू महानगरपालिका आसा म्हणजे चिंतया. वय की थंय महानगरपालिके गेल्यार थंयसर व्हडलो केलें आसा, इंजिनियर आसा न्ही, कार्यनिर्वहण अधिकारी आसा, कमिशनर आसा, वय की. ताच्या उपरांत व्हडले मनीस आसात, DC आसा, AC आसा, पुरो आसा म्हणजे चिंतया. व्हडल्या ऑफिसान काम करतात. तशेंच थंयसर तालुका ऑफिसान काम करचे आसात, नाटक कचेरीन काम करचे आसात. ताच्या उपरांत मस्त जावन ड्रायव्हर जावन काम करचे आसात, आस्पत्रेंत काम करचे आसात, दाक्तेर आसात, नर्स आसात, पुरो आसात, कार्पेंटर आसात न्ही, पेंटर आसात, इलेक्ट्रिशियन आसात, सेंटरिंगाचे आसात, तरातरांचे मनीस आसात, पुरो आसात. आनी तूं कोण व्हरतो म्हूण सांगूंक जाता? सगळ्यांक सांबाळ मेळटा. सांबाळ मेळचे पयशेच वय की सगळ्यांक मेळटा. थोड्यांक इल्लोसो, थोड्यांक चड. थंयसर क्लीन करचे मनीस आसात, क्लिनर्स आसात न्ही. आमी सकाळीं आमचे वेस्ट आनी पुरो भायर दवरता न्ही. भायर दवरता की ना? थंय विंगड करून दवरिचे आमी न्ही. वेट इंगड, ड्राय इंगड, वय की न्ही. आमकां थोडे फावटी हळड्यान कळत ना. वॉटरासी घालता, मागीर वॉटर उजो दिता. कोण येतात आमच्या घरांनी बुरा ना? फ्लॅटांत आनी पळया, घरांत आनी पळया, ते घराक कोसरो व्हरूंक येता आसतना ते वेट इंगड दवरचे, ड्राय इंगड दवरचे, आनी बल्ब आनी ग्लास कितें आसल्यार ते इंगड दवरचे. पुरो मिक्स करूंक ना, इंगड दवरूंक आसा. आनी ती इंगड ते व्हरतात. पळया, त्या मुन्सिपाल्टी एरियांत वा त्या पेंटेंत, त्या टाउनांत, त्या सिटींत पळया, एक दीस DCन, तहसीलदारान, कमिशनरान एक दीस, 2 दीस, 1 म्हयनो रजा गेल्यार कांय फरक पडटा सांगा? फरक पडना. पूण हे नितळ करचे मनीस 1 म्हयनो स्ट्रायक घालें, तुमच्या घरांनी ते कचरो व्हरूंक येवनात, मार्गादेगाच्यो कचरो तांणी काडूंक ना, गार्बेज क्लीन करूंक ना म्हूण चिंतया. सिटी भितर एंटर जावंक जाता हें ना न्ही. देखून DCन म्हणूंक जायना हांव तोडलो, कमिशनर म्हणूंक जाय हांव तोडलो,
धाकटे म्हणून हांव तोडलो म्हणूंक जायना. तुज्या की वर्ते मनीस आसात. तांणी क्लीन केल्ल्यान मात्र तूं नाकाक बडदर नासतना आरामार सिटी भितर वेताय. सगळ्यांचें काम भोव गरजेचें. देखून देवा मुखार तूं व्हरतो, तूं ल्हान, तूं लाखांनी सांबाळ गणयताय, तूं हजारांनी गणयताय ना. देवा मुखार तूं सगळें संवसारांत तसलें आसा जावंक पुरो. तशें आसा जाल्यारय उडासुरी जायी. हांव उण्या सांबाळा काम करता, तो चड सांबाळा काम करता, पूण हांवें करचें सुम्याच्या मना खातीर, सुम्याच्या सेवे खातीर. आनी तें कलतेपण आमचें तें आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत संतोश आसा, ददोसकाय आसा, वर्तेपण आसा. आनी थंयसर एकवट सडटा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, एकवट. देखून जर तर पळय म्हाका कित्याक उणो मेळटा, हांव कित्याक करीचें, हांव कित्याक मोसर आमी पावता जाल्यार, राग आमकां येता जाल्यार, सोंसणीक आमी जायना जाल्यार, फारीकपण आमी काडून पळयता जाल्यार थंयसर एकवट रुता जायना. थंयसर पंगड जातात, पंगड जातात आनी तुटोन वेतात. देखून आयच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत इजाया प्रवादी एका सेवका विशयांत उलयता. कश्ट केल्या सेवका विशयांत. कश्ट तुलो सेवा केतलो तो सर्व जनांगाच्या लोकांक एकवटावचें, संगात हाडचें, एक करचें प्रयत्न करतलो. पूर्वतम पश्चिम उत्तरतम दक्षिण पर्यंतल्या सगळ्या सर्व संवसाराच्या शिमा पर्यंत सर्व लोकांक एकवटावचें काम करतलो, एकवटावचें. तो कश्टतलो सेवाक. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून सोम्याक पळय, तूं शास्त्री, तूं फारिजेव, तूं सादुसेव, तूं कानारगार, तूं समारियागार, ताका तफावत ना. तूं प्रद्वारी, तूं पातके, तूं सुंगागार, जेजू कांय पडोवन सोवना. जेजू म्हणलो तुमी सगळीं देवाची भुरगीं, सर्गेचें राज्य सगळ्यांचें, तुमकां सगळ्यांक येवपण लाभलां. तुमी सगळीं येया तुमी कश्ट येयल्यानो, वजन वयतल्यानो, हांव तुमकां विशव दितां. येया म्हणलो तो. पळया तेजो न्हू कोणाकी तूं कीळ वर्ग आसो, तूं ऊस वर्ग आसो, तूं पयशावाली, तूं दुडवादी, तूं पातकी, तूं भाग्यवान म्हूण कोणाकी जेजून म्हणलें ना. सगळ्यांक एकवटावचें प्रयत्न जेजून केलें. कश्ट तेल्याच्या सेवकाचें योजन तें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो बोवा पुरवण म्हणटा, आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवय आसूं. ह्या कृपेन आनी शांतीन सर्व सुवातेनी आमच्या सुमयेचें नांव उलो मारतल्या सगळ्या सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत, एकवटांत आपयल्यांत तांकां हांवें बरोवचें. देखून आमकां सर्वांक एक जावन आपयल्या क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हणटा पावलो. आमी सर्व क्रिस्तांतय एक जावच्याक आमकां हें मिसांव लाभलां. देखून हांव तुमकां हें पत्र बरयतां. म्हळ्यार एकवटावचे प्रयत्न सांत पावलूय कुरिंदकारांक बरोवन करचें प्रयत्न आमी करता. आनी आयच्या सुवार्थेक आमी आयल्यार पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, स्नान इजवावचें कलतेपण एकवटाक कितलो आदार म्हणून. स्नान इजवाव सादारण मनीस न्ही. मनीस हांव जल्मल्या पैकी ताचे प्रास व्हरतो दुसरो कोणी ना. असलो स्नान इजवाव पळया प्रवादी म्हूण ताका मानताले, राय पर्यंत ताका भियेतालो. असलो स्नान इजवाव अजापा पर्यंत करूंक शकतालो तो. ताचे लागीं येवन विचारलेल्या वेळार तूं क्रिस्त गे, हांव न्हय. तूं प्रवादी गे, हांव न्हय. तूं कोण? हांव ताच्या फुडें धांवतलो एक धांवपी. हांव उदकांत स्नान दितां, तो उज्यान आनी आत्म्यान स्नान दितलो. उज्यान आनी आत्म्यान स्नान. म्हजे प्रास तो पयलें स्थान घेतलो, स्थान अधिकार घेतलो. भागवून ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव घेवंक गेली. पळया कलतेपणान आपूण कोण म्हणून स्नान इजवावंक वळखलो. आपणाची गत कितें, आपूण कितें आयलो, म्हजो उद्देश कितें, हांव कोण म्हूण तो बरें जाण आसलो. देखून तो अधिकाराक आशिल्लो ना. जर तर तो स्वार्थी जाल्लो जाल्यार, तो वर्तो जावंक आशिल्लो जाल्यार, तो मोसरी जाल्लो जाल्यार तो म्हणतो हांव तूं क्रिस्त, म्हजें तायका. तो आयला तो फडकिरो, तो न्ही म्हणतो आसलो. तो म्हणटा हांव न्ही तो. हांव भागवून ताच्या पांयाच्या वणाचे कड सोडूंक सयत योगिनी. पळया ती देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती पळया, म्हजे उपरांत येता तो एकलो, तो आदीं आसलेलो आतां आसा आनी मुखार आसतलो, तो बलिश्ट, तो म्हज्या की पयले स्थान घेता. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान कित्याक कलतेपणान जेजूक तो साक्ष दिता आनी जेजूसू देव सोमी म्हणून तो परगट करता. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज थोडे म्हणटात हांव तूं प्रवादी, हांव तूं भाग्यवंत, म्हजे थंय अजापां घडटात, म्हजे नवी अजापां घडटात, हांव तूं देवाचें प्रतिरूप, देवान म्हजेर हात दवरला, पवित्र आत्मा म्हज्या बगलेक आसा, हांव कितें सांगता तें जाता. अशें आपणाचीच वडवीक उलोवन आपणाकच महिमे बरीत करन, लोकांक मागोड करन, सोम्याच्या नांवाक कळंक काडचे मनीस आजुनूय जायते जाण आसात. आनी तसले प्रयत्न स्नानीक जुवान करूं ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून स्नानीक जुवान प्रास व्हरतो मनीस दुसरो ना म्हणलें जेजून. आज सोम्याच्या नांवान जायते पंगड, सोम्याच्या नांवान जायते वायट, सोम्याच्या नांवान जायते अनाचार, सोम्याच्या नांवान जायतें घडटा हाका मनशाचो स्वार्थ कारण, मनशाचो स्वार्थ, मनशाचें आबलेशपण, मनशाचें पिशेपण, हे सगळें कारण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून पळया इतले पंगड, इतले वांटे फांटे जाल्यात. जेजूक संतोश जायत गी? बिलकुल संतोश जावचो ना. हांवें रचलेली एक पवित्र सभा सर्व लोकांनी एका देवाच्या पाकट्या पंदा, एका देवाच्या आश्रया खाली येजय म्हणून हांव आशिल्लो, आज तुटोन विंगड जातात म्हणून सोम्याक मस्त बेजाराय आसतली. देखून पवित्र सभा आज कितें करता, एक तार असो आयतार म्हणून परगट करता आनी पयस गेल्ल्या सगळ्या भाव भयणींक लागीं हाडचें प्रयत्न करता. संगाता मेळोवन मागचें, संगाता मेळोवन वेळ करचो, संगाता मेळोवन आपले आचार विचार विनिमय करचे, हें सगळें करून आसा एक बरी संगत. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या एका दिसा आमी एकवटा खातीर मागल्यार पावना. आयच्या एका दिसा आमी एकवटा खातीर मागल्यार पावना. आयच्या एका दिसा आमी एकामेका मेळोवन आशार पाशार करन आमची बोगणां उसारल्यार पावना. आमी जिनी बोर आमी एकामेकांतय क्रिस्तांतय भाव भयणी म्हणलें आमी समजूंक जाय. सर्वां आमी क्रिस्तांतय भाव भयणी म्हणलें समजूंक जाय. एकामेका एकवटान मात्र न्ही, एकामेका भाव भयणी बरी माया मोगान जिवंक जाय. आमचे मदें वेगळो आसा बिलकुल आसूंक नजो. क्रिस्तांत थंय आमी एक म्हणलें समजून त्या प्रमाणे जिवंक जाय. देखून आमी म्हणूंक जाय ही खुशी करूंक हांवें तां सर्वेस्परा हेची किर्तन आसा, आपले तुजी खुशी करूंक हांवें तां सर्वेस्पर. हरी एकल्यान म्हणून जाय आमी सोम्याची खुशी करूंक येता तेन्ना आमी वर्ती जावंक अशें ना, आमी स्वार्थी जावंक अशें ना, आमी मस्री जावंक अशें ना, आमी वांटे फांटे करूंक अशें ना, बगर कलतेपणान सर्व एक जावंक वावुरता. असलें जिवीत आमचें तें रुता जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रवया तरी एका देवा तें आसुल्लो आमचो बाबार तूं सारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सत मानता. सर्वदेदार बाप तो सगळ्यान पृथ्वी मिसो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवा सकल स्फूर्त तो सरकळा बापातान जल्मला, देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खरे देवातान उमसुल्लो करो देव, तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना, बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवण्या पासत सर्गांतल्यान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी पर्सपिला ताका आनी आमच्या पासत पर्सपिला ताका ताका कुर्सार मारलो, ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी ताका निगे पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्याचे आनी मेल्ल्याचे मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरानी जीवदाता आरतो बापानी पुता तो आनी इप्सला बापानी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा भाऊ प्रवाद वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता. पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास रावता. आमेन. ह्या विस्वासान आनी बाबार्थान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्रिएका देवा ते आमसल्ली आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्वेस्पराच्या पांयां थळ आमी समर्पया. अख्ख्या सर्व परजांच्या एकवटा खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी
तशी सर लायकाने बवाडत्याने आपणाक एकवडोंच्या मिसावान देवाचे सेवाक म्हूण समजून घेवन सगळ्यांक भावा भयणी परी लेगून एकवटाचे देखी मरिफात संवसारात तुझ्या राजाची हातेरा जावं आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या देशांत आनी आख्या संवसारात जाती खाती धर्मा मदलो भेदभाव उणो जावन मोगा एकवटान एकामेकाच्या हक्का खातीर वावरचे उदारपण सडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. पवी सभेत हांव वांटे फांटे जावन पयस गेल्ल्या भाव भयणीक आमी समजून घेवंक मागणे आनी सेवे मरिफात एकवटा कुशीन प्रेरीत करच्याक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या कुटुंबांनी तशें वावरां तळार एकवट चडय एकामेकाचें उणेपण आमी समजून घेवन एकवटाक आडवेचे सकड पयस करूं पयतत्म्याची देण्या फळांनी आमकां बर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या भुरग्यांक तशी युवजणांक शिकपांत जैत दी आनी बरो फुडार लाभय. वडिलांक काल जावन समाजीक उपकारचे जावन क्रिस्ती शगोणांनी आनी देवीक जाणवायेन तांणी वाडोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. ह्या युक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती जमलेले आमकां आनी गांवां आनी परगांवांनी आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या तशें फिरगवच्या सहसंध्यांक राखून सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. एक घडी परतोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोण आमागतान बसयला सो उडास कडयनांचे बसोत मागया. पवित्र सभेतान पयस केल्यांत पवित्र सभे भितरच वांटे फांटे सावन घुसपट गुंदळ आसा करच्या सर्वां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा हांव तुज्या पुतान एकच देव एकच संवसार एकच देवाची भुरगीं आमी सर भाव भयणी म्हणलें सत आमकां उगडापे केलें. पूण मनशान आपल्या आपल्या स्वार्था खातीर आपले आपले पंगड बांदून देवाच्या कुशे विरोध वचोन तुजे कुशे विरोध वचोन सोम्याचे शिकोवणे विरोध वचोन आमी दैत्यपोटी वायट केल्लें आसा. सोमी आमकां बक्षी ही आमची मागणी मानून घे. आमी तुजी खुशी समजूं तुजी खुशी करूं आनी सिंपोवन गेलेल्या सगळ्या परचाक एकवटावचें हर प्रयत्न करच्याक जायची जाण वायगिन्यान चोरूकाय सगळें आमकां फोव कर आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. दिव कितें सोमिया तुका हे बेटवडे वेळा ना कितेंच मोजे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका. दिव कितें सोमिया तुका हे भेटवडे वेळार ना कितेंच मोजे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका. उडो जिवितासो दीन म्हाका पोसताय वायट तो दाकांचो सस्मीक पिवन करताय कश्टा वावराचो फळ तुवें मोजेर वतलाय तुकाच पेटोवन दिवच्या म्हाका तुवें रचलाय म्हाका तुवें रचलाय. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सरपत वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकन महिमेक आमच्या नक्कीपैसवेच्या आदावांक सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडून वावरतून चलयताय देखून ह्या पवित्र गोठान फावो ते परिवांठो घेवंक
आमकां निर्मे म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सुबेज पो तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. कशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी ये दाता जय. उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. आमी दिंबिकली भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मासरीर गजां बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. ह्या घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया. आख्ख्या क्रिस्ती पद्येच्या एकवटा खातीर आमी मागया. बाबा करोसो तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या अशें सांग दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच प्रिय जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या अशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां पासून तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवड़ता सो गुठ पर गछुयाम जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्चिवीत सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासुमेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या संसदात विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेत उडास कर. लिओ आमचो पापा पीटर पोल आमचो गोडी बापा आनी सगळे ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माय संगती
तिसपती भगवान सुसे भगवान धर्मदुता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची अचनामतीन दवरणं देवाची कुशी सर्व पर्सांनी एक जावची एका देवाच्या हाताखाल एका देवाच्या सावळेन एका देवाच्या गोपांत सरपर्जन असं जे म्हणली वरती देवाची कुशी ती कुशी आमचे मरिफात जारी जावंक देवाची जाणवाय मागोन सोमियान शिकलेले मागणे सांगात मागे आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज समका येऊ तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संसारान सांग आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां आमोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दये करुणे जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदाका कोळतेन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दी देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी आमी दिंबी गेल्या पळया इज जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमस्मेस्त मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयल्ली सरपरसांक एक फोटो करचे खातीर आमच्या मदें मनीस जावन जियेली सगळ्यांक आरोवन एकवटोवचे प्रयत्न केल्ली आनी आमी एकवटान जेवंक आपोवणी दितात ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजें एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन मगर बाबडी नो पवित्र कुमगार आमी फकत जिबेर मास येवचो काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणा तुज्या जियोंक हांवें संवसार माया मोगान करपा म्हाका बडत्रेगान जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियोंक हांवें संवसार माया मोगान करपा म्हाका बडत्रेगान प्रार्थुया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां एका सर्गेच्या उंड्यान दोशी केल्याय
तर एका काळजाची आणि एका मनाची आम्ही जाऊच्याक आमची मन आणि काळजां तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान बर हे आम्ही मागता तुझ्या पोता जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे गोड उपकार सती माई नमान तुका रणी विमोळ नितळी माता तुझो कर घे माका तुझो माई मोगाळी शिकय आमकां माये शिकय सर्वायटांचे वरोक जय शेगुणांचो मारो दाखय पावय सर्गा वर्षावी मोघाळ पुत्र सुवे अवघार मोरी आशीर्वादी नमान बळोक जेसू आशीर्वादी रोजार साहिबिने सगळी संगता बघेवन कृष्णाचे कृपे गुरु आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भक्तीन मी सांग वाटिले जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तां देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. हॅव ए गुड डे. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सां हांव ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.